देवाचे उतर करूया आमी दुसरे कोरिंथकारांक पावलीचे दुसरे पत्र कोरिंथकारांक पावलीचे दुसरे पत्र 6व्या वयसोर 14 ते 18 पासून आमी वाचूया आनी आमचे खातीर गोंय मारिया वाचतली दुसरो कोरिंथियो 14 ते 18 पासून 18 पासून कोण बाबाच्या बरोबर विसर जाऊ नका प्रमाणितपण आणि खोटेपण बरोबर बसून येते वो काडोक आणि उसवाड बागेरी जावन येते क्रिस्त आणि बेरियार वांगडा आसून येते वो ऑन बाबाट्या आणि बाबाट्या मध्ये सोयरीगोट बसून येत देवाच्या मंदिरात आणि उद्या देवामध्ये कपलाट आसूं येत कित्याक आमीच देवाचे मंदिर तो देवान अशें म्हणला म्हजें विराट तांचे मदें करतलो आनी तांचे मदें जियेतलो आनी हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी वर्सां जातली सवेस्कोल म्हणटा त्या पासत तांचे मोती वट करात आनी तांचो सांगात सोडात मेळे ताका आग लावूं नाकात तेन्ना हांव तुमकां बेगीन येतलो हांव तुमचो बापूय जातलो आनी तुमी म्हजे पूत आनी धुवो अशें म्हणटात सोर पुर्वेकारांचे आमेन कोण भावार्थ्यांचो पोट भावा आज शिकावणी देव आमकां शिकयता आमी जे भावार्थी म्हणटात आमी कशें जिवंक जाय कोण भावार्थी लोकां मदें ह्या संवसारांत आमी आसात आनी हो संवसार कोण भावार्थी लोकांनी भरला आनी आमी भावार्थी म्हणून विश्वास करता कित्याक म्हणजे आमी जेजू क्रिस्ताचे भावार्थी आमी जेजू क्रिस्ताक विश्वास करता आमी हे विश्वास केला की आमी पातकी मनीस म्हणून आनी आमी पातकांतल्यान आमी पातकान आमी बुडोवन आसतना आमी हे विश्वास केला की जेजू क्रिस्त खरो देव तो आमचो पासोन मनीस जावन ह्या संवसारांत आयलो आमचे पासोन आमचे पातक आपले वयर घेवन तो कुर्सार आपले रोबोट शिकावन तो कुर्सार मेलो तो ताका फळान आपले तिसरो दीस तो परतून जिवंत जालो हे आमी जेन्ना विश्वास करता देवाचे उतर म्हणटा जे कोण हे विश्वास करता जेजू क्रिस्ताक विश्वास करता आनी जे काम जेजू क्रिस्तान आमच्या आमकां सुटकार दिवच्या खातीर ताणें कुर्सार जे काम केलें तितून जेन्ना आमी विश्वास करतात तेन्ना आमकां पातकांचे भोगसोणे मेळटा आनी जेजू क्रिस्तान आमकां एक नवें जिवीत दिता म्हणून देवाचे उतरान बरयला हे आमी जेन्ना विश्वास करता आमी देवाची भुरगीं जातात आनी जे देवाचे उतर विश्वास करून जेजू क्रिस्ताक मानून घेतला तांकां देवाचे उतर भावार्थी म्हणून म्हणटा आयज देवाचे उतरान आमी पळयतना देवाचे उतर अशें बरयला की आमी भावार्थी ह्या पातकांतल्या संवसारांत ह्या अनभावार्थी लोकां मदें आमी कशें जिवंक जाय आनी आमचें जिवीत आनी आमचें संबंद तांचे लागीं कशें आसूंक जाय देवाचे उतर हिंगा अशें बरयल्या
संबंध जोडूंक नाका म्हणजे भावार्थी कोण भावार्थी वांगडा काजार जावंक जायना ह्या भावार्थी कोण भावार्थी वांगडा तांचे मदें वचोन ते कशे पुजा करतात तशें आमी करूंक जायना कित्याक म्हणजे देवाचें उतर अशें बरयलां की आमचो एकूच देव आसा आनी त्या देवाक आमी नमस्कार करूंक जाय त्याच देवाक आमी वखाणूंक जाय त्याच देवाक आमी विश्वास करूंक जाय आनी त्या देवाचें नांव जावन आसा जेजू ख्रिस्त आनी हे भावार्थ सोडून आमी ऑल भावार्थी वांगडा एक जावन आमी सोगलेच विश्वास करून थिंगाय आमी नमस्कार आनी हिंगाय आमी नमस्कार फोटीक वांगडा आनी सोत वांगडा पासून आमी नमस्कार करीत रावले जाल्यार देवाचें उतर म्हणटा हें पातक हें सारकें न्हू ऑल भावार्थ्या कडेन फावो न्हय तसलो संबंद जोडूं नाका प्रमाणीक कोण आनी खोटेपण कशी म्हण वांगडी जावंक शकता देवाचें उतर म्हणटा प्रमाणीक म्हणजे रायचसनेस आनी खोटीपण अनरायचस हे प्रमाणीक आनी खोटीपण कशे संबंध जोडूंक शकता जायना कित्याक खोटीक घेवन पातक प्रमाणीक जावन आसा सोत आनी पवित्र आनी देवाचें उतर आमकां सांगता की आमी फावो नासलेले संबंध जोडूंक जायना प्रमाणीकपण आनी खोटेपण कशी मन वांगडी जावंक शकतात उजवाड आनी काळोख हांचे मदें कसले भागीदारपण आसूंक यें सगळे आमी वाचतना जेजू देवाचें उतर आमकां कितें शिकयता म्हणजे जायतो एग्जाम्पल हाडून आमकां उदाहरण हाडून आमकां दाखयता की पळय उजवाड पळय आनी काळोख पळय प्रमाणीकपण पळय आनी खोटीपण पळय हे सगळे एक जावंक शकना तशेंच भावार्थी अणभावार्थी वांगडा फावो नासलेले संबंद दवरूंक जायना म्हणून देव आमकां शिकयता उजवाड आनी काळोख हांचे मदें कसले भागीदारपण आसूं जेन्ना काळोख जाता लोक भियेतात ह्या काळोख जातात लोकांक उजवाड जाय तशेंच देव म्हणटा तुमी भावार्थी उजवाडांत आनी प्रमाणीकपणांत रावंक जाय नाका जाल्ले संबंध दवरूंक जायना आमी म्हणटात पूण आमी कशें हें करपाचें आमचे फ्रेंडां या फॅमिली आमकां आपयतात देवाचें उतर हें सांगिना की आमी तेंचे घरा वचोंक नाका ह्या देवाचें उतर आमकां हें सांगिना की आमी तेंच्या वांगडा रावन बसोन आसूंक जायना अशें सांगिना आमी आसूंक जाय जेजू ख्रिस्त म्हणटा आपूण पातकां खातीर ह्या संवसारांत आयलो तशेंच भावार्थी पातकी मनशां वांगडा एक जावन तांकां देवाचें उतर शिकोवंक जाय पूण देवाचें उतर आमकां हें शिकयता की आमी तेंचें शिक्षण घेवंक जायना म्हणून आमी जर हितून ल्हान जावन तेंचेर विश्वास करतात मुर्त्यो पुजा जर तर आमी केले जाल्यार तें वायट तें पातक ताचे खातीर देव म्हणटा अणभावार्थी कडेन फावो न्हय तसलो संबंद जोडूं नाका काजार या वर्शिप सर्वीस म्हणटात आमी देवाक जे आमी देवा लागीं मागणी करता आमी कोणा लागीं मागणी करूंक जाय फकत जेजू लागीं जरी तो जेजूक सोडून आनी कोणा लागीं आमी मागणी करता जाल्यार ते काळोख पळोवन देवाचें उतर म्हणटा आनी तेजे खातीर देव म्हणटा तुमी फावो न्हय तसलो संबंद जोडूं नाकात काळोखांत जीव आशा करूंक नाकात प्रमाणीकपणांत तुमी रावात खोटेपणांत तुमी वांगडा जावंक नाका ख्रिस्त आनी सैतान हांचे मदें केन्ना तरी खोबलात आसूं येत सैतान आनी ख्रिस्त एक जायना ख्रिस्त जावन आसा
की आमी ते तोसले जाग्यार आमी रावंक जायना देवाचे आनी सोयतानाचे कसलोच संबंध ना तशेंच भावार्थी आनी अण भावार्थीचे संबंध कसलेच आसूंक जायना आमी नाका जाल्ले या फावनूय कसलो संबंध दवरूंक जायना भावार्थ आसतले आनी भावार्थ नासतले मदें कसले भागीदारपण घडूंक जाता गोड्याक आनी पाड्याक दोगांयक शेतान व्हरोन आमी आमचें शेत मोवंक लागले जाल्यार जावचें ना तें जाता ना गोडो गोडाक वांगडा आसूंक जाय पाडो पाड्या वांगडा आसूंक जाय तेन्नाच जाय तसलें काम सारकें जाता गोड्याक आनी रेड्याक वांगडा दवरल्यार काम सारकें जायना तेजे खातीर देव म्हणटा भावार्थ आसतले आनी भावार्थ नासतले मदें कसले भागीदारपण घडूंक जाता देवाचे मंदिरा आनी मुर्ती पुतले मदें कशे भाशेन एकमोड आसूं नजो आमचे आमी पळयतना आमी हे जाग्यार देवाची मागणी करून येता देवा लागीं मागणी करून देवाक स्तुती करून जेजू क्रिस्ताचें नांव उबारूंक आमी येता पूण आमी पळयतना हांगा कसलेच मुर्त्यो ना कित्याक तुमचे देवाचे मंदिरांत मुर्त्यो आसूंक जायना देवाचे मंदिर आनी मुर्ती पुतले मदें कशे भाशेन एकमोड आयज आमी जायते जाग्यार आमी वयताना लोक थोडे आसतात पूण मुर्त्यो जायत्यो आसतात या मागणी करपाचे मंदिर म्हणटा आनी थिंगा जायत्यो मुर्त्यो आसात देवाचे उतर हांगा शिकयता की देवाचे मंदिरांत मुर्त्यो आसूंक जायना मुर्त्यो ते लोक पुजा करतात या मागणी करतात मुर्त्या वांगडा जे लोकांचे काळजांत देवाचेर भावार्थ ना या स्वत देवाचेर भावार्थ ना ते लोक मुर्त्यो पुजा करतात या मुर्त्यो वाखाणटात तेजे खातीर देवाचें उतर म्हणटा देवाचें मंदिर तो देवान अशें म्हणलां तांचे मदें म्हजें ठिकाण करतलो आनी तांचे मदें जियेतलो जेजू म्हणटा जरी तर तुमकां जाय की हांव तुमचे मदें आसूंक जाय जाल्यार म्हज्या घरांत मुर्त्यो नाका तसल्या घरांत हांव कितें करतलो देवाचें उतर म्हणटा तो देवान अशें म्हणलां तांचे मदें म्हजें ठिकाण करतलो आनी तांचे मदें जियेतलो तो आमचे मदें जियोवपाक येता पूण तो म्हणटा तुमी म्हाका स्वतान आनी आत्म्यान म्हजें भावार्थ करूंक जाय स्वतान आनी आत्म्यान म्हाका वखाणूंक जाय स्वतान आनी आत्म्यान तुमी म्हजें विश्वास करूंक जाय म्हजी आराधना करूंक जाय जरी तर आमी मुर्त्यो आमचे मुखार धरून आमी देवाचे देवा लागीं मागणी करूंक लागले जाल्यार देव म्हणटा हांव थिंगा ना हांव ते जाग्यार ना कित्याक सोयतान आशेता की मुर्त्यो जे आसा तेंचे भितर रावंक देव आशेना देव म्हणटा तुमी कसल्योच मुर्त्यो करूंक जायना हे पातो देवाचे मंदिरा आनी मुर्त्यो पुतले मदें कशेच भाशेन एकमोड आसूंक नजो कसलोच एकमोड आसूंक नाका भावार्थी म्हणटा तो आत्म्यान भावार्थी आसूंक जाय भावार्थी म्हणटा तो स्वतान भावार्थी आसूंक जाय मुर्त्योन तुजे भावार्थ धरून नजो आनी तेन्ना देव म्हणटा तांचे मदें म्हजें ठिकाण करतलो आनी तांचे मदें जियेतलो हांव जातलो तांचो देव आनी ती जातली म्हजी पोरसां देवाचे उतर हांगा कांयच लिपोवन दवरिना आमकां देवाचे उतरान काळोख आनी उजवाड काळोख जे आसा पातोळ उजवाड जे आसा पवित्र तो
अशेंच तुमी आसूंक जाय. देवाच्या उतरान आमी कितेंच कसलेच कॉम्प्रोमाइज पळयना हिंगा. कसलेच कॉम्प्रोमाइज ना. आमी जरी तर मनीस सांगूंक शकता पूण आमी अशें करतले अशें केल्यार कशें. पूण देव आमकां शिकयता की अशेंच आसूंक जाय आनी अशेंच आमी जिवूंक जाय. तेन्नाच आमी ताचे पोरजां जातलीं. नाजाल्यार तो म्हणटा तुमी म्हजे लागीं येवंक जायना, तुमी पयस रावात. त्या पासून म्हणटा सवेस्कोर तांचे मदली भायर सोरात आनी मेकळी रावात. जरी तर देव आमचे मदें आसूंक जाय जाल्यार, जरी तर आमच्या कुटुंबांत, आमच्या घरांत, आमच्या मंदिरांत देवाचे प्रश्न, देवाचे प्रेझन्स आसूंक जाय जाल्यार देवाचे उतर म्हणटा तुमी मुर्त्यो पुजा सोडून भायर सोडात. ज्या मंदिरांत मुर्त्यो आसात तितूंतल्यान तुमी भायर सोडात म्हणून देवाचे उतर बरयल्या. त्या पासून म्हणटा सवेस्कोर मनीस म्हणना सवेस्कोर म्हणटा तांचे मदली भायर सोडात आनी मेकळी रावात. तेन्ना हांव तुमकां वैगेंत घेतलो. जायते वेळार आमी म्हणटा हांव कितलेच मागणी केल्यार देव म्हजी मागणी आयकना, या देव म्हजी मागणी आयकता कशें म्हाका दिसना. जेन्ना एक मनीस मुर्त्यो फुडें धरून ताचे फुडें मागणी केले जाल्यार देव आयकतलो कसो. पूण हें जाणा जावंक जाय जेन्ना आमी मुर्त्यो आमच्या फुड्यान धरून आमी मागणी करीत जाल्यार सैतान ते मुर्तीचेर येवन बसता आनी सैतान पासून तुमकां फट दवरपा खातीर तुमकां जे तुमची आशा आसा ते फावो करून दिवंक शकता तो. आनी मागीर लोक आयज कितें करतात ते मुर्तीचेर भावार्थ दवरतात. लोक म्हणटा हांवें ते मुर्ती लागीं हांवें कितें केलें, मागणी केलें, हांवें विचारलें तो म्हाका दिलो. आयज लोक मागीर ते फातर दवरतात आनी लाकूड दवरतात आनी तेजेर भावार्थ दवरतात आनी ताची महिमा पळोवंक वयता, देवाची महिमा पळोवंक वयता. फातराक आनी माजराक आनी झाडांक त्या लोक ताचेर भावार्थ दवरतात. देव म्हणटा जो रोजनार आसा रोजनाराक सोडून रोजनेक मागणी करता ते पातो. आनी तितून सैतान आयज बसता आनी तुमचे जे आशा आसा ते फावो करता की तुमी देवाचे लागीं वयचे न्हू म्हणून. सैतानाची ही ऑर्डरीक जावन आसा तुमकां देवा लागीं सान पयस दवरपाक. त्या पासून म्हणटा सवेस्कोर तांचे मदली भायर सोडात आनी मेकळे रावात. कसलेच मेळे वस्तू हात लावूं नाका. आमी हात लावन अशें करतात थोडे लोक हात लायतात आनी देव म्हणटा हें कितें हें वायट. तो म्हणटा हात लायनाका. हांव जाणा हांव ल्हान आसतना हांव हात लायतालो आनी उमो घेतालो आनी देव म्हणटा तें पवित्र न्हू, तें शुद्ध न्हू, तें पातो. कसलेच मेळे वस्तूक हात लावूं नाका. देव मेळे कित्याक म्हणटा हांकां, कित्याक म्हणजे ते मनशांनी ते मुर्त्यो मनशांनी केल्यात आपल्या हातान. शेतान वचून शेतांतले माती काडून मुर्त्यो करतात, झाडां कातरून लाकूड घेवन मुर्त्यो करतात आनी ताचेर विस्वास दवरतात. मनीस आपल्या पोटाक लागून बावली करतात आनी नांव दिता, हो नांव जेजू, हो नांव आनी कोण आनी दुसरे दुसरे देवाचें नांव घालतात. आनी लोक देवाक पयश्यांक विकते घेतात आनी आपल्या मंदिरांत आनी आपल्या घरांत दवरतात. देवाक आयज कशें विकते घेवंक शकता आमी? देवान सगळें रचलां. लोकांक पळयात, लोकांचें मन कितलें काळोखान भरलां. शेतांतले मातयेन मुर्त्यो करून एक मनीस तेका नांव दिता हो देव म्हणून
आणि लोक येतात 1,500, 2,000, 3,000 पयशे दिवन ते मुर्त्यो व्हरतात घरा दवरून कितें करतात पुजा करतात. मनीस जो आपल्या पोटाक लागून करता तो आपले पयशे करता पूण लोक ताचेर भावार्थ घालतात तोच देव म्हणून. आनी सैतानाक तेच जाय की तुमी खरे देवाक विश्वास करचे न्हय, भावार्थांत आत्म्यान आनी स्वतान तुमी विश्वास करचे न्हय पूण मुर्त्यो पुजा करूंक जाय म्हणून सैतान आशेता. देव म्हणटा कसलेच मेळे वस्तूक हात लावूं नाका तेन्ना हांव तुमकां वेगीन घेतलो. हांव तुमचो बापूय जातलो आनी तुमी जातले म्हजे पूत आनी म्हज्यो धुवो. देव म्हणटा तुमी हे सगळे रिपेंटन्स, हेका म्हणटा रिपेंटन्स. तुमी मुर्त्यो चोले सोडून तुमी म्हजे लागीं यात भावार्थांत म्हाका विश्वास करात तेन्ना हांव तुमकां कितें करतलो वेगीन घेतलो. हांव तुमचो बापूय जातलो, तुमी म्हजे पूत आनी म्हज्यो धुवो जातले म्हणून देवाचें उतर बरयलां. अशें म्हणटा सर्वेस सोर पवित्र सर्वेस पोल. तो आमच्या लागीं पयशे मागिना, गिरेस्त काय मागिना. तो म्हणटा हे सगळे सोडून म्हाका विश्वास कर. हे सगळे मुर्त्यो सोडून आत्म्यान आनी स्वतान म्हजी आराधना कर. कोण सर्वेस्पर? सर्वेस्पराचें नांव जावन आसा जेजू क्रिस्त, जो मनीस जालो आमच्या पापा खातीर. खुर्सान आमचे पातक घेवन खुर्सान मेलो, आपले रगत शिंपरावन मेलो. ताका पुल्ल्यान तिसरो दीस तो परतून जिवन जालो. हो सोत सर्वेस्पर आनी तो आयज मुर्त्यो न्हू पूण आमच्या काळजांत रावूंक आशेता. देवाक नाका आमी काळोखान जियेले, देवाक नाका आमी फुडींपणान जियेले, देवाक नाका आमी कसलेच फावो न्हय तसलो संबंद अण भावार्थी वांगडा दवरले. देवाक जाय की आमी उजवाडान चलचे, देवाक जाय आमी परमाणीकपणान रावचे, देवाक जाय की आमी भावार्थांत फुडें वयचे म्हणून. सोत परमाणीपण, उजवाड आनी भावार्थ हे देवाची आशा आनी हितून आमी रावंक जाय. आनी देव म्हणटा हे सगळे फुडींपण, काळोखपण, मुर्त्योपण सोडून तुमी म्हजे लागीं येयले जाल्यार हांव तुमकां बेगीन घेतलो. हांव तुमचो बापूय जातलो, तुमी म्हजे पूत आनी म्हज्यो धुवो जातले म्हणून देवाचें उतर म्हणटा. आमी देवाच्या उतराक नमान दिवंक जाय, देवाच्या उतराक आमचे काळजांत दवरूंक जाय, विश्वास करून देवाच्या उतराक प्रमाणे चलोवंक जाय. तेन्नाच देवाचे जे बेसांव आसा आमच्या जिवितांत खरेंच येतले. ती आतां आमी घेवया.